नमस्कार आणि येवकार तुमकां आमची नदर आसा हे आमच्या कार्यावळींत। इश्टानो, आयज वर्ल्ड कंज्युमर रायट्स डे म्हळ्यार संवसारीक ग्राहक हक्क दीस। आमी सगळे ग्राहक ज्या समाजांत आमी रावतात ती एक कंज्युमरिस्ट म्हणल्यार उपभोक्ता ही सोसायटी। आमकां दरेक गजालीचो उपभोग घेवचो पडटा। सकाळीं आमचो दीस सुरू जाता तेन्ना सावन तो राती आमी न्हिद मेरेन, म्हणजे आमचो दीस सुरू जाता टूथपेस्टान आनी अशे तरेन साबण, मागीर आमचें जेवण, आमचे कपडे, ह्या प्रत्येक गोश्टी कडेन आमी एक उपभोक्ता म्हणून पळयता आनी ते गजालीचो उपभोग घेतात। तर आमी जे कंज्युमर्स आसात, हे आमच्या कंज्युमराचे कांय हक्क आसात। जे तरेन मल्टीनॅशनल आनी बाकीच्यो कंपनी आयज आमकां आपले प्रॉडक्ट्स विकतात, आमकां आपल्यो सर्विसीस विकतात, हांचे विशीं आमकां जाणीव नासता। खूब फावट आमकां तरेतरेचे फोन येता बँकेंतल्यान, अमकी एक अशी स्कीम आसा, तशी स्कीम आसा, आनी आमी फटवतात। आमी बाजारांत वतात वा ऑनलायन कसली एक ऑर्डर करतात वस्त आनी आमकां भलतीच वस्त येता। किंवा बाजारांत आमी सादी वस्तू घेवंक वता, कसल्यो कडधान्य जावं ते कसल्यो वस्तू घेवंक वता, थंय आमकां वजनाचेर दुकानदार फटयता। ही फसवणूक आमकां सगळ्यांक दिसता। पूण ह्या फसवणुकी आड उबे रावन कंज्युमर जे आसा, ग्राहक जे आसा, तांच्या हक्कांची राखण करपी मनीसूय आमचे मदीं आसात, संस्थाय आमचे मदीं आसात। आनी ह्यो संस्था जें काम करतात तें ग्राहकाच्या नदरेंतल्यान सामकें म्हत्वाचें। इश्टानो, आयज ह्या खासा दिसाक आमचे मदीं आसात गोवा कॅन हे चळवळीचे फुडारी हांव म्हणना पेक्षा एक संस्थापक बाब रोलंड मार्टिन्स। रोलंड बाब, तुका येवकार। रोलंड बाब, तूं कितलींशींच वर्सां हे चळवळीन काम करता। तुवें हे चळवळींतल्यान सुरवात केल्ली, पूण तुजो सद्या फोकस कंज्युमर्स। आयज वर्ल्ड कंज्युमर रायट्स डे। आमची सोसायटी गोंयची बरीच एज्युकेटेड सोसायटी। अशा ह्या एज्युकेटेड सोसायटी भितर आयच्या दिसाचें रेलेवन्स तुका कितें दिसता? म्हाका दिसता हो म्हत्वाचो दीस आसा गोंयकारांक। आमी हो दीस मनयता कित्याक जॉन एफ कॅनेडी युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाचे प्रेसिडेंट, तेणेन ग्राहकाची चळवळ अशी जावची आनी ग्राहकाचें संरक्षण जावचें म्हणून तेणेन पयले कायदो अमेरिका काडले। तेजे उपरांत आमच्या देशान कायदो येयलो। पूण आजून पासून आमी पळयतात भारतान आनी गोंयान पासून ही चळवळ खूब फुडें वचपाची आसा। पूण आमकां ह्या कायद्या प्रमाणे हक दिल्लेले आसा, पूण आमी पळयता आजून पासून आमचे गोंया भितर तितली जागृताय जावंक ना। गोवा कॅनाचे वतीन आमी खुबशे प्रोग्राम घेतलेले आसा, खूब जागृताय केल्या, तरी आमी पळयता की आयच्या समाजान नवे नवे प्रश्न निर्माण जाल्लेले आसा। आनी ताका लागून हो एक दीस 15 मार्च म्हाका दिसता म्हत्वाचो दीस आसा आनी आमकां एक संदी मेळटा परत जागृताय करपाक। त्याच बरोबर आमच्या नॅशनल लेवलाचेर 24 डिसेंबर आमी तो दीस मनयता आनी गोंयच्या स्टेट लेवलाचेर 25 जून आमच्या राज्य ग्राहक दिन म्हणून आमी मनयतात। पूण 3 दीस घेवन आमी ही जागृताय करचे म्हणून आमी फुडें वयताच। पूण म्हाका दिसता आज गरज आसा की प्रत्येक नागरिकान विचार करपाक जाय की आपूण एक गिरायकूय आसा। आमी जेन्ना बाजारांत वयता आमकां हक दिल्लेले आसा आनी ते हक आमी वापरता जाल्यार पयली आमची जबाबदारी आसपाक जाय की जेन्ना आमकां कितें प्रॉब्लम आसा, कंप्लेन करतलो जाल्यार पयली ती जबाबदारी घेवपाक जाय कंप्लेन करपाक। आयज आमी पळयतात खुबशे गोंयकार रडटात की हो प्रॉब्लम जालो, उदक मेळना, रस्त्याचे हडके पडलेले आसात, ATMाचे चोरयो जाता, खूब अशे उलयतात लोक। पूण जेन्ना आमी तांकां सांगतात तुमी कंप्लेन करात, ते म्हणटात कंप्लेन करी जाल्यार आमी कोर्टान वयचे पडटले। पूण एक्चुली आमी पळयत जाल्यार हो विशय गिरायकाचो सादे कंप्लेन बुकार बरोवपाक सुरवात करीत जाल्यार म्हाका दिसता पयले आमी एक फरक हाडूंक शकता। पूण ही एक ग्राहक चळवळ तो एका दिसान ती सोंपना, ही वर्सभरूय चळवळ रावप गरजेची। तुमी जे गोवा कॅन सुरू केलें
ती एक चळवळ म्हणून सुरू केली. होय. फकत एक दीस मनोवपा खातीर न्ही किंवा 3 दीस जे आसात तुवें सांगिल्ले ते मनोवपा खातीर न्ही. हातूंत तुमकां आयज मेरेन गोवा कॅन तुवें सुरू केल्ली तो आयज मेरेन तुका अनुभव कशे आयले लोकां मदीं वतना? ॲक्च्युली पळोवंक गेल्यार जाल्यार सुरवात आमची जाली LPG गॅस सिलिंडरचे आमच्या गांवांत घरान येतात ती खूब गिरायकाक प्रॉब्लम जाल्लो आनी 1991 तेन्ना आमी सुरवात केले म्हापशा शहरान की गिरायकाक जागोवपाक आनी एकठांय करपाक आनी थंयसून सुरवात जाली. तेजे उपरांत आमी जायते गांवांत वचून मिटिंगो घेतल्यो आनी आमकां दिसून येयलें की एक गिरायक जो आसा जो गॅसीचो प्रॉब्लम जर सोडयलो परत 2-3 म्हयने उपरांत तो म्हणटा म्हाका उदकाचो प्रॉब्लम सोडोवपाक जाय, तेजे उपरांत इलेक्ट्रिसिटीचो प्रॉब्लम सोडोवपाक जाय. अशें पळोवंक गेल्यार तेन्ना आमकां दिसलें की गांवांत पयलें गिरायक मंच सुरू जावपाक जाय. सो आमी जायत्या गांवांत गोंयच्या तालुक्यान आमी कन्ज्युमर फोरम म्हणून आमी सुरवात केले आनी 2006 ह्या वर्सा आमी कॉलेज हायर सेकंडरी हायस्कुलान आमी गिरायकाचे क्लब सुरू केले. कित्याक आमकां दिसून येयलें की आमचे स्टुडंट जे आसा विद्यार्थी आसा तेंचे भितर ही जागृताय नासली. शिकप एक सब्जेक्ट म्हणून, पूण म्हाका दिसता जशें खूब जाणांक याद आसतली जेन्ना 50% बस कन्सेशन एजिटेशन जाल्लें, स्टुडंट भायर सरले, स्टुडंट झगडले आपल्या हक्का खातीर. आयज आमी पळोवंक गेले की खुबशे विद्यार्थी तांकां बसीन प्रॉब्लम जाता, तेंचे मोबायलाक प्रॉब्लम जाता, पूण ते कशें कंप्लेन करप, खंय कंप्लेन करप ही जागृताय नासली. तर आयज आमी पळयत जाल्यार बरोच इफेक्ट जाल्लो आसा. एक्चुली एप्रिलच्या ह्या वर्साच्या एप्रिलच्या 22 तारखेक आमकां 20 वर्सां कंप्लीट जाता एन्ड आमी पळयल्यात की आमच्या शहरान बरी जागृताय जाल्लेली आसा. पूण आज पासून खुबशे आमचे तालुक्यान जावं पेडणे, काणकोण, सत्तरी, बिचोले, दारबंदरा, फोंड्या, सांगे, केपें हे तालुक्यान भरपूर जागृतायची गरज आसा. तूं जेन्ना जागृताय जावपाची गरज आसा म्हणटा हय तेन्ना आनी तुमी जे इश्यूज जोडटा ते हातूंतले मेजर इश्यूज खंयचे आनी मेजर इश्यूक लागून तुमकां खर झूज कोणा कडेन दिवचें पडलें? एक्चुली आमी पळोवंक गेल्यार आमकां दिसून येयलें की लोकांक आपले सर्वीस कशें घेवप ती पयलीं खबर नासली. फॉर एग्जाम्पल आमी LPGचे सिलिंडर घेत, आज पासून आमी पळयत जाल्यार कितलेशे गिरायक आमकां फोन करता ते म्हणटा आमची येलो सिलिंडर आमकां येवंक ना, कोण म्हणटा ब्लू सिलिंडर येवंक ना. तर एक्चुली पयलीं कंपनीचें नांव तांकां खबर ना. दुसरें बुकींग कशें करप, बुकींग केल्या उपरांत आपल्या घरा कडेन सिलिंडर येवपाक शकता कित्याक ट्रान्सपोर्टीचे पयशे ऑलरेडी भरलेले आसा हे पासून तांकां खबर ना. दुसरें आमचे मॅकॅनिकल चॅक म्हणजे 2-2 वर्सांनी मॅकॅनीक येवन गिरायकाचे सिलिंडर सगळे चॅक करून एक इन्शुरन्स तांकां मेळटा ते पासून तांकां खबर ना. सो एक्चुली पळोवंक गेल्यार आमी इंग्लिशीन म्हणटा कन्ज्युमर लिटरसी म्हणजे कितें, गिरायकाक आपले हक्क आजून लोकांनी वाचूंक ना आनी आपले कंप्लेन आजून बरोवंक ना. सो कंप्लेन बरोवपाक एक पद्दत आसा, व्हडली स्टोरी दिवपाची गरज ना, पण टू द पॉयंट एक्चुली खंय प्रॉब्लेम आहा ते लोकांक सवय आहा, सगळे बसीचो प्रॉब्लेम आहा, सगळे लायटीचो प्रॉब्लेम आहा अशें म्हणून कांय फायदो ना. एक कंप्लेन घेवन एका गिरायकान जर आपले कंप्लेन दीत खूब सुटाय आमकां मेळूंक शकता. लोकांच्या मनान कितें आसा 10 जाणांची सायनी घेवपाक जाय, गरज ना. प्रत्येक इंडिविज्युअल नागरीक गिरायक जो आसा ताका पावर आहा आनी गिरायक संरक्षण कायदो ह्याच गिरायका खातीर आसा. 10 जाण एकठांय जावपाक जाय म्हूण अशें खंय बरोवंक ना. सो आमचो प्रयत्न आतां कितें आसा की आमी कॅम्प घेतात, धाकटे सेशन तरेतरेच्या संस्था बरोबर. आतां आमी जिपाडा बरोबर नाल्यार खंयचे हायर सेकंडरी कॉलेज स्कुलाक वचोन थंय आमी अवेरनस प्रोग्राम करता आनी टिचरांक आनी स्टुडंटाक दाखयता सिंपल कशें कंप्लेन करपाचें आनी कंप्लेन केल्या उपरांत तुका कितें फायदो मेळटा. फॉर एग्जाम्पल आतां BSNLचे फोन चलना, ओके, कितले फोन आतां लोकांनी सोडले कित्याक चलना म्हणटात ते. पूण एक्चुली रुला प्रमाणे कितें आसा, 3 दीस जर फोन बंद पडटा BSNL आपले भाडें जें घेता तेणें थंय सूट दिवपाक जाय. 3 दीस बंद आहा जाल्यार 7 दिसाचो सूट मेळटा आनी 15 दीस बंद आहा जाल्यार 1 म्हयन्याचें भाडें कट करचें पडटा.
आनी तें करपा खातीर सादें एक 198 कंप्लेन करपाक जाय. पूण आमी पळयत जाल्यार गिरायकाक तें खबरूच ना अशी कंप्लेन करपाक जाय. सो एक्चुली पळोवंक गेल्यार म्हाका तरी दिसता सर्वीस प्रोवायडर जे आसा न्हू तेंच्यांनी आपलो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय ती घेवंक ना. आनी ते गिरायकाचें शिक्षण गिरायकाचें जागृताय एक्चुली इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. कोण फावर करूं ना कोणाक. दुसरें म्हाका सांगपाचें आसा आमचें वजन माप खातें हें इम्पॉर्टंट खातें आसा आनी तेंचो कायदो जो आसा पॅकेज कमोडिटी रुल्स एक सादें पळयत जाल्यार आतां कितलेशे आमी ह्या दिसांनी सुपर मार्केट विजीट केल्या थंय मटेरियल आहा विकपाक लेबल आसा डेट ऑफ पॅकिंग म्हूण आसा केन्ना पासून यूज करपाक जाय तो डेट ना एक्सपायरी डेट ना. म्हणजे थोडे लोक आतां कंप्लेन करूं जाता 10 दिसां भितर माल काबार पिड्यार थोडे म्हणटा 5 दिसांनी पिड्यार. सो एक लेबलाचेर कितें आसपाक जाय नेम ऑफ द कंपनी एड्रेस आसपाक जाय डेट ऑफ एक्सपायरी डेट ऑफ मॅन्युफॅक्चर हें सादें. सो म्हाका दिसता कितें आहा न्हू गिरायकाक पयलें एक बारीक बारीक विशू घेवन पयलीं कॉन्फिडन्स येवपाक जाय. आनी दुसरें हांव पळयतात न्हू जेन्ना गिरायक खंय तरी वयता कंप्लेन करपाक तो भिवन वयता. म्हणजे एक आपले चूक केल्या कशी हय म्हणजे आपली पर्सनॅलिटी म्हणजे आमी सद्दां स्टुडंटाक सांगता तकली वयर घालून उलय कळ्ळें न्हू. तूं कोणाचें फावर करना तूं पयशे दिवन जावं बसीचो तिकेट जावं कितें तूं घेता तुजे कश्टाचे पयशे तूं घेता. आनी दुसरें आमकां संय हा बील घेवप ना. आनी लोक सांगता तुका बील जाय जाल्यार सुबेज पयशे लागता इज रॉंग. पूण कितें आसा एक संय ना बील घेवपाचें. पेट्रोल पासून भरपाक गेले आनी 500चे घाल म्हणटा आमी बील घेना. सो पेट्रोल पंपार घे गॅसीचे आमी पळय थोडे बील घेना. खुबशा दुकानान पळयत जाल्यार GST थोकता तेंचेर. GST एक्चुली घालूंकूच जायना पूण तरी घालता. सो खंय तरी आमी पळयतात न्हू बारीक लोक बारीक समाजाचो लोक जो आसा न्हू तेंच्यांनी आजून पासून ती जागृताय जावंक ना. आनी ताका लागून ह्या वर्सासून आमी आमचो एक प्रयत्न आसतलो सगळ्या म्हणजे मिडिया बरोबर ही जागृताय करपाक. म्हणजे गांवां एक सादे मनशाक कशें आपल्या गिरायकाचे हक राखपाक जाता. बरी गजाल तुवें म्हणलें तशें खुबशा वाठारांनी हाची गरज आसा. हय मिडिया तुमच्या बरोबर आसतलीच आनी ही जागृताय हाडप सामकी गरजेची. पूण आतां आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेवया. ब्रेकाचो वेळ जाल्लो आसा. तुमी खंय सुचूं नाकात पळयत रावत आमची नदर आसा. ब्रेक उपरांत आमी परते मेळटले गोमंतक टीव्हीचेर. नमस्कार आनी परतून तुमकां एकदां येवकार. आमची नदर आसा ही आमच्या कार्यावळींत. इश्टानो आमी उलयतात वर्ल्ड कंज्युमर डे म्हळ्यार संवसारीक ग्राहकाच्या हक्कांचो दीस. आमच्या वांगडा आसात गोवा कॅनचे प्रणेते आनी कंज्युमर कन्सिलिएशन कमिटीचे वांगडी बाब रोलंड मार्टिन्स. रोलंड बाब ब्रेकाक वचचे पयलीं आमी उलयताले की कंज्युमरांनी वेगवेगळ्या मळाचेर वेगवेगळ्या गजालींचेर कशें सतर्क रावप गरजेचें आसा आनी ही सतर्कताय वेगवेगळ्या तालुक्यांनी पावपाची कशी गरज आसा. म्हाका सांगात तुमचे कडेन जेन्ना अश्यो एड्रेस करपाक कंप्लेनी आसतात आमी गोंयांत म्हणटात की एड्युकेशनचो लेवल खूब चड आसा एज्युकेटेड लोक खूब आसा. हो प्रश्न टिपिकली जे कंज्युमर तुमच्या कन्सिलिएशन कमिटी कडेन घेवन येतात हातूंत तुमकां चड एज्युकेटेड लोक चड मेळटात काय अनएज्युकेटेड लोक चड मेळटात. एक्चुली आमी पळयत जाल्यार एड्युकेटेड लोक कित्याक चड येता कित्याक तांकां ऑलरेडी एक जागृताय आसा आनी तांकां कंप्लेन करपाक शक्य आसा म्हणून ते येतात. पूण म्हाका दिसता हो विशय एक्चुली ना. कित्याक आमी सद्या डिपार्टमेंट ऑफ सिवील सप्लाय एंड कंज्युमर अफेर्स हाचे बरोबर डिस्कशन आमी केल्या. ते येता त्या वर्सा आमचो प्लान आहा तांकां तेंचे मुखार घालपाक की तालुका लेवल एक इन्स्पेक्टर फक्त गिरायका खातीर एक दवरचो आनी तेणें थंयसून एक कंप्लेन एक्सेप्ट करून ते पणजे धाडप. ही सिस्टम सुरू जाली तेन्ना म्हाका दिसता आनी बरें जातलें. पूण आमी आतां जर पळयत जाल्यार न्हू लोकांक एक विश्वास ना की कंप्लेन बुकार बरयत जाल्यार कितें तरी जातलें. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दिता. आमी आतां कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन आमी तेचे बरोबर खुबशे विशय मांडलेले आसा आनी तेंच्यांनी ते सेटलूय केल्लेले आसा. आनी आतां बसीन एक वॉट्सॅप नंबर घातलेलो आसा. हालींच आमी थोडे पॅसेंजराक विचारलें बाबा एक वॉट्सॅप नंबर आहा तुमी ते कितें ते बेश्टे बरयले ते वापरपाचे न्हू ते धाडले जाल्यार कितें जातलें कांय जावचें ना.
हे लोकांच्या मनान आसा की कितें नंबर बरयले की सिनियर सिटीजन्स रिजर्व सीट आसा की लेडीज सीट आसा की पर्सन विथ डिजेबिलिटीचो सीट आसा ते एक्चुअली कायदो चलता की ना लोकांच्या मनान अशें डावट कसो आसता. तर आमचे प्रयत्न कितें आसा पयले लोकांक आमी सदां स्कुलान पासून टिचरांक सांगता तुमी प्रयत्न करा, कंप्लेन करा. फॉर एग्जाम्पल वॉटर हेल्पलायन आसा PWDची, इलेक्ट्रिसिटी हेल्पलायन आसा, सो तरेचे हेल्पलायन आसा. पूण लोक कितें करता तुवें कंप्लेन करून कितें जातलें. हे जे मनान आसा न्हू ते पयलीं चेंज जावपाक जाय आनी ताका लागून आमी सगळे प्रोग्रामान प्रॅक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन करता. फॉर एग्जाम्पल आमी सिलिंडर घेवन लोकांक दाखयता की सिलिंडराचे वेट कशें काडपाक जाय. सिलिंडराची एक्सपायरी डेट जी आसा त्या लोखंडाचे सिलिंडर जे आसा ताका एक डेट आसता ती कशी सोदून काडप. त्याच बरोबर LPG गॅस जेन्ना वापरता सेफ्टी कितें आसपाक जाय हे सगळें प्रॅक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन करता आमी. कित्याक आमकां दिसता की हे केल्या उपरांत तसो कॉन्फिडन्स येता लोकां भितर आनी आमी पळयलेलें आसा की हे सगळें केल्या उपरांत बरोच रिस्पॉन्स आमकां मेळ्ळा. म्हणून आमी म्हणटा की गांवांत हे प्रोग्राम केले जाल्यार खूब बरें आसतलें. आनी ह्या वर्सा आमी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रायबल अफेर्स आमी बरोवपाचें आसा, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेअर की पर्सन विथ डिजेबिलिटीज, सिनियर सिटीजन ह्या गट जे आसा तांकां स्पेशल गिरायक हक्काचे वतीन प्रोग्राम करपाक जाय. दुसरी गजाल म्हाका तुका विचारूंक जाय की जेन्ना तुमी अशे इश्यूज घेता हय तेन्ना आयदर तुमकां सर्वीस प्रोवायडर वा गव्हर्मेंट एजन्सी कडेन टॅकल करचें पडटा, तांचे कडेन तुमचो डायरेक्ट संघर्श येता. हय अशा वेळार त्या एजन्सीजची गव्हर्मेंट जावं किंवा नॉन गव्हर्मेंट एजन्सी जावं तांचो रिस्पॉन्स तुमचे वटेन कसो आसता. सांगचें म्हळ्यार पयलीं तितले सिरियसली थोडे डिपार्टमेंट घेनासले कित्याक तांकांय दिसलें की हें कंज्युमर प्रोटेक्शन एक्ट तितलो अवेरनेस नासलो. पूण आतां खुबशे जागृताय जाल्लेले आसा, खूब ट्रेनींग प्रोग्रामूय जाल्लेले आसा आनी त्याच बरोबर कितें आसा सर्वीस डिलिव्हरीचे अवेरनेस जाल्लेले. फॉर एग्जाम्पल सिटीजन चार्टर प्रत्येक डिपार्टमेंटान सिटीजन चार्टर हो पुस्तक तयार करपाक जाय. सो हे ट्रेनींग सायड बाय सायड जाल्लेलें आसा. रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्टाची ट्रेनींग सायड बाय सायड जालें. हे सगळे जेन्ना बरोबर गेल्लेले आसा हळू हळू डिपार्टमेंटाकूय दिसून येयलें वय की गिरायकाचे विशय आमी हँडल करपाक जाय. आनी थोडे एग्जाम्पल दिता. आतां आमी कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट, ट्रॅफिक पुलीस सगळे घेवन आमी सगळे बस स्टँडाचे आतां सादें इन्स्पेक्शन चालू केलें. ऑलरेडी मडगांव, म्हापसा, पणजी 3 इन्स्पेक्शन आमी करून घेतले आनी प्रॅक्टिकल चेंजीस आमी हाडून घेतले त्या बस स्टँडार. आतां हें कशें आमी केलें, पयलीं आमी लोकां कडेन संबंद दवरले, तेंचे प्रॉब्लेम कितें आसा समजून घेतले, आमी स्वता चॅक केले आनी मागीर इन्स्पेक्शन करून आमी डिपार्टमेंटाक दाखयलें की इफ यू गो फॉर गूड सर्वीस, पब्लीक सेफ्टी, तुजो रेवन्यू वाडटा, रेवन्यू कमी कांय जायना. त्याच बरोबर आतां आमी जायत्या डिपार्टमेंटाचे टेलिफोन फॉर BSNL लायन चलना तेजेर आमी ट्रॅकिंग करता एन्ड डिपार्टमेंटाक आमी दाखयता की बाबा तुजो फोन चलना कित्याक तुमी बील फारीक करूंक ना. ते करात. कशें करपाक जाय, कितें प्रॉब्लेम आहा ते आमी हेल्प करपाक शकता. पूण अशें करून खुबशे डिपार्टमेंट आमी पळयले तेंचो रिस्पॉन्स आसा, बरो आसा रिस्पॉन्स. पूण लोकांक ती कॉन्फिडन्स येवपाक जाय आनी ताका लागून आमी आतां स्पेसिफीक कॅटेगरीज फॉर एग्जाम्पल सिनियर सिटीजन्स तेंचे अवेरनेस, तेंची जागृताय करून आतां फॉर एग्जाम्पल बँकींग थोडे सिनियर सिटीजन अजून खबर ना की तांकां बँकींग एट होम अशी रिजर्व बँक ऑफ इंडियाची प्रोसिजर आसा. ब्रांच मॅनेजराक दर विकाक तांकां बँकीन मेळपा जाता. ओके, प्रत्येक बँकीन कंप्लेन बूक आसा. RTI तुका दिवपाक जाय पोस्ट ऑफिसान, सेंट्रल डिपार्टमेंट आमचे खंयचे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट थंय वचून RTI एप्लिकेशन 10 रुपया फारीक करून तुजें एप्लिकेशन डायरेक्टली दिल्ली पासून पावूंक शकता. सो हे बारीक बारीक जे विशय आसा न्हू हे आमी परत परत एक्झिबिशन, पोस्टर एक्झिबिशन दवरून, स्ट्रीट डेमॉन्स्ट्रेशन घालून, आमी स्वता आमी बोर्ड डिस्प्ले करून, हेल्मेटाचो विशय फॉर एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल दिता. एका टायमार आमी पळयत जाल्यार खुबशे फेक हेल्मेट गोंयांत विकताले. तेजेर आमी कॅम्पेन चालू केलो आनी त्याच बरोबर आमी लोकांक दाखोवन दिलें की बरो ISI मार्क हेल्मेट घालीच घेच जाल्यार तुजो फायदो आसा. आज आमी पळयतात थोडे डिलर
हेल्मेट बॉक्सांतले काडून 400-500 सुबेज पयशे काडून ते हेल्मेट कंपनीचे हेल्मेट विकता. आतां हितून कितें आसा, हेल्मेटाचो प्रॉब्लम ना, हांगा प्रॉब्लम आसा गिरायकांक तेणें पळोवपाक जाय की बाबा हांवें बील घेवपाक जाय, हेल्मेट ते बॉक्सान आसपाक जाय, तितून मॅन्युफॅक्चराचें नांव आसपाक जाय. सो आनी नवो इश्यू येयल्लो आसा. सो आमी जागृत जाले की बाबा नवे प्रॉब्लम येयले, नवे सोल्युशन आमी काडचें पडटलें. तुमची आतां जी कमिटी आसा, कंज्युमर कन्सिलिएशन कमिटी, तुमचे कितें एक्टिविस्ट किंवा तशें नेटवर्क आसा किंवा ज्या जाग्यार म्हणजे तालुका वायज किंवा ज्या जाग्यार लोकांक तुमचे कडेन येवपाक जाय, कशें येतात लोक? ना, आतां एक्चुली कंज्युमर कन्सिलिएशन कमिटी जे डिपार्टमेंट ऑफ सिव्हिल सप्लाय एंड कंज्युमर अफेर्स सुरू केले, ही म्हाका दिसता देशान गोंयान फक्तच ही कमिटी आसा. आनी ही कमिटी कित्याक स्थापन केली, कित्याक लोकांक कोर्टान वयता मातशें भिरांत पडटा, कोर्टान वयतलो जाल्यार हांव खूब दीस लागतले अशें. सो कॉन्सिलेशन कमिटी एक प्रयत्न असो आसो की दोनी पार्टीक लागीं हाडप आनी बरोबर डिस्कस करप, ते सेटलमेंट हाडप. आतां आमी पळयत जाल्यार थोडे प्रॉब्लम बेगीन सेटल जाले, थोडे सेटल जावंक ना. आनी सेटल जावंक ना ते आमी तांकां रिक्वेस्ट केले, मागीर तुमी कोर्टान वचूंक शकता. पूण ही एक संदी गिरायकांक आसा. एन जितले आमी अवेरनेस केल्या, आमी पयले लोकांनी रिस्पॉन्स बरो दिला आनी कंप्लेन करपाक तेंचो प्रयत्न केला. आतां हे रिड्रेसल कमिशन जे आसा, हय, कंज्युमर डिस्प्यूट, ते खंयच्या वर्सा जाले आनी तुमचो कितें वांटो आशिल्लो ते करपा फाटल्यान? ना, कंज्युमर कमिशन पयले डिस्ट्रिक्ट फोरम आसले. 1986चे कायदे अंडर डिस्ट्रिक्ट फोरम आनी स्टेट कमिशन म्हण आसले. आतां पार्लमेंटान परत ते रिव्यू करून नवो कायदो येयला, म्हणजे 2019. आनी ह्या कायद्या प्रमाणे हे दोनी कोर्ट जे आसा गोंयान, म्हाका दिसता गिरायकाक खूब बेनिफीट जावपाचो आसा. कित्याक हे दोनी कोर्ट आतां आमचे ऑनलायन शॉपिंग ज्यो कंप्लेनी आसा ते टॅकल करपाक जातले. दुसरे कंप्लेन खंयचे स्टेटानसून खंयच्या जाग्यासून तुमी कंप्लेन करूंक शकता, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करपाक जाय. सो खूब अशे एडवांटेजीस आसा. सेंट्रल कंज्युमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी स्थापन केल्लेली आसा. कित्याक खुबशे इश्यू, फॉर एग्जाम्पल मिसलिडींग एडवर्टिजमेंट, सादो मनीस कितें म्हणटा तें एडवर्टिजमेंट चलता, हांव कितें करतलो, कसो कंप्लेन करतलो, म्हाजे कडेन तो पावर ना. आतां सेंट्रल कंज्युमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी दिल्ली स्थापन जाल्लेली आसा. आनी थंय कंप्लेन जर करीत, ती अथॉरिटी गिरायकाच्या नांवान ती कंप्लेन फुडें व्हरोंक शकता. सो म्हाका दिसता ही नवे कायदो जो येयला तेजी परत जागृताय केले उपरांत म्हाका दिसता गोंयांक खूब बेनिफीट आसा. आनी दुसरे म्हत्वाचो विशय आसा, गोवा इज अ टुरिस्ट डेस्टिनेशन. आतां हितून आमी पळयतात आनी हे आमी इश्यू परत परत फोकस करता की गोंयान आमचे 15-16 लाख लोक आसा रावपी, पूण गोंयान 80 लाख टुरिस्ट येतात. आनी ते टुरिस्टाची फसवणूक जी जाता तेजेर कांय एक्शन जायना. सो ह्या वर्सा आमचो प्रयत्न आसतलो विथ टुरिजम डिपार्टमेंट सिव्हिल सप्लायज की नॅशनल हेल्पलायन जो आसा तेजेर बरीच पब्लिसिटी जावची. स्टेट लेवलाचेर एक हेल्पलायन सुरू करचें, कित्याक जो टुरिस्ट येता गोंयान तोय एक गिरायक आसा, तेजी फसवणूक जावंक शकना. पण गिरायक जो टुरिस्ट येता तो म्हणटा हांव 4-5 दिसांक येयलो, हांव खंय कंप्लेन करतलो असो म्हणटा तो. सो आमी खुबशे कंप्लेन आमकां मेळ्ळेले आसा. जावं फेक वेबसायट्स आसा, तितून आमचो हॉटेल आसा, आमी रूम विकता तुका, थंय येयल्या उपरांत ते हॉटेलूय ना आनी रूमूय ना. अशी परिस्थिती येता तेन्ना ते गिरायक टुरिस्ट जो आसा तो घरा वचून कितें म्हणटा, अरे गोवा में आया हमारा फसवणूक हुआ ऐसा ऐसा, तो घरा वचून उलयता. हे जावचें न्हू. सो म्हाका दिसता टुरिस्ट जो येता गोंयांत तो एक गिरायक, तेजी बरी हांगा फेसिलिटी जावची आनी जर तेजी फसवणूक जर जायत एक्शन शूड बी टेकन. पूण तेच सांगता, हाजेर एक्शन कितले मेरेन जाता? कोर्टान वता म्हणजे जेन्ना हो इश्यू घेवन तुमी वता, कित्याक आमच्या देशा भितर आमकां संवय कितें जाता, कोर्टांनी भेट म्हणून तुवें म्हणलें तशें लोक भिता, हे चलत उरता केसींनी. ना, कितें आसा पळय, सिंपल एग्जांपल दिता. फॉर एग्जांपल फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आसा, FDA, लिगल मेट्रोलॉजी आसा, वजन माप खातें आसा, आनी सिव्हिल सप्लायज डिपार्टमेंट. हे 3 डिपार्टमेंट एक्टीव डिपार्टमेंट लागता गिरायकाक. सो फॉर एग्जांपल तितून ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स येता. सो आयज आमी पळयत जाल्यार उदकाची बाटली आमी पियेतात, ओके, से ह्या उदकाची बाटलीक ISI मार्क आसा. पूण थोडे एरियान ह्यो
पोन्न्यो बाटली घेवन परत उदीक भरोवन ती लेबल लावप. आतां असले केसी जेन्ना मेळटा ते धाड मारप जाय, रेड मारपाक जाय. अशी रेड मारलेले आसा. एन आमी एक्झिबिशनान रेड मारपाक सुरू केले. आमी केन्ना वचोंक ना. जेन्ना आमकां गिरायकान कंप्लेन केले की हांगा जें एक्झिबिशन चलता, पयलीं आमी रेड घेतली ती 25 स्टॉलां आमी बंद उडयली. आज आमी पळयतात बरोचशे एक्झिबिशन येता गोंयान, पूण ते इंट्रस्ट घेवन एक्झिबिशन चलयतात. आमकां जाय बिझनस गोंयान वाडचें. आमी बिझनस नाका म्हणना. सो आमी सामके मेन एक्झिबिटर्स आहात तांकां आमी कितें सांगलें, तुमी तुमचें स्वता चॅकींग करा. तुमी चॅकींग केले उपरांत परत आमी चॅक करतले. आनी आमी चॅक करता तेन्ना आतां 1-2 स्टॉल आमकां मेळटा, पूण पयले भाशेन 20-25 स्टॉलां तशीं ना. तेतून क्लियरली म्हाका सांगूंक शकता की हाचो डायरेक्ट बेनिफीट जाल्लेले आसा. आनी लोकांनी स्वता आमकां सांगलेलें आसा. डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड ड्रग्स फॉर एग्जाम्पल, पयले तांकां सामके कमी कंप्लेनी येताले. आतां म्हाका दिसता 100 वयर कंप्लेनी येता. कित्याक आमी धाकटे स्लीप करून फोन नंबर घालून रस्त्यार उबे रावन आमी मार्केटान उबे रावन डिस्ट्रिब्यूट केले. थोडे आमकां लोक 6 वर्सां उपरांत पर्स काडून सर तुजें स्लीप आसा गोवा कॅनचे आजून पासून दाखयता आमकां. हितून कितें आसा लोकांक दिसून येयलें की बाबा इम्पॉर्टंट नंबर, इम्पॉर्टंट ईमेल ID बरोवन दवरप सामकें गरजेचें. आनी हें सगळें पळोवन आमकां कॉन्फिडन्स आसा की आजचे विद्यार्थी जे आसा कॉलेज हायर सेकंडरी, आमचो प्रोग्राम 8 वर्साचो प्रोग्राम. म्हणजे 8वीन जो भुरगो येता ताका क्लबाचो एक्टिविटी पळोवपाक मेळटा अप टू कॉलेज. म्हणजे 3 वर्सां स्कूल, 12वीन ते 2 वर्सां कॉलेजीन आनी 3 वर्सां. हे टोटल 8 वर्सां भितर ह्या गिरायकाक जे जागृत जायत, आय एम कॉन्फिडंट दॅट गोवा इन द नेक्स्ट 5 years एंड इट इज नायस दॅट ओथ टेकिंग सेरेमनी जे एसेंब्लीन जावपाचें आसा. म्हाका दिसता ह्या आमदार जे येतले ह्या आमच्या गोंयचे एसेंब्लीन 15 मार्च गिरायकाचो दीस, it is going to be a very important thing. It's historic actually that they are legislators. आणि आमी थारायला की तेंचेर भरपूर प्रेशर हाडप की गोंयचे गिरायका खातीर आनीक प्रोटेक्शन जावचें. तूं म्हणलें गोंयच्या गिरायकाचें आनी प्रोटेक्शन जावचें. आयज जे ओथ घेवपाचें आसा, शपथविधी घेवपाचें आसा, त्या आमदाराकूय बरी सुबुद्धी मेळची. आनी गोंयकार ग्राहक आसा त्या भायर गोंयांत येवपी जो ग्राहक आसा ह्या दोगांयची तांणी राखण करची. रोलन बाब, तुवें हें काम खूब वर्सां मेरेन चालू दवरलां. अशेंच तुजें काम चालू उरचें. तुजे भशेन आनीक रोलंड निर्माण जावचे समाजा भितर आनी हातूंतल्यानूच चड जागृताय येतली अशी आस बाळगितात. आनी हांगा आमी थांबतात, पूण तुमी खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV.